आमचे कशें म्हणल्यार भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी दोनूय मतदारसंघा भितर उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा ह्या दोनूय मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीच्या उमेदवारांचो प्रवास दोनूय मतदारसंघांत पूर्ण जाल्लो आसा. भारतीय जनता पार्टी ग्रावंडाचेर पूर्णपणे व्हेरी स्ट्रॉंग आसा. हे जे उमेदवार आसात म्हाका दिसता ते एक दौरो सोंपता म्हणल्यार निवडणूक जावनूय वयतली आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी दोनूय मतदारसंघा भितर मोठ्या मताधिक्यानी निवडून येतली आणि त्यामुळे कोण उमेदवार हाचे आमकां कांय फरक पडचो ना. थँक्यू. दिल्ली में सुना था कि जिसको वो बोलते थे वो एआईसीसी का दफ्तर छोड़ के भाग जाता था. बड़ी मुश्किल से पकड़ के 2 लोगों को उन्होंने टिकट दिया है. हमें पूरा विश्वास है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हमने गोवा का विकास किया है, देश का विकास हुआ है, हम लोगों ने जो प्रधानमंत्री जी ने रास्ता दिखाया है वीमेन लेड एम्पावरमेंट का, हमने उसको आगे बढ़ाया है. बरी गोष्ट आसा. इल्लेशें बेगीन डिक्लेअर करपा जाय आशिल्लें, परंतु तें जालें. आमकां ताजो संबंद कांय ना. कॅन्डिडेट जर कोणीय आसलो आमकां कांय आमच्या जनतेच्या उत्तर गोंयच्या जनतेच्या कृपेन कार्यकर्त्याच्या परिश्रमामुळे तांच्या आशिर्वादामुळे नॉर्थ गोवा आणि साऊथ गोवा दोन्ही सीट ह्या वेळी मोदीजीक प्रायम मिनिस्टर करपाक ते नक्की आसात. जे मार्जीन आमकां मॅक्झिमम मार्जीन जे आमचें आशिल्लें 1,05,000 तेही मार्जीन आमी ह्या वेळी क्रॉस करतले आनी जास्त मार्जिनान